सनी देओलाचे एक डायलॉग आशिल्लो, तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख, तशें गोवा गव्हर्मेंटान चलयला एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन. आतां सरकार कितें करता जाणा, जे पळय ऑफिसर आसा जे रिटायर जावपाक येता, हे रिटायर जावपी आसा ऑफिसर पळय ते सरकाराचे मिनिस्टरांचे पांय धुता, अक्षरशः तांच्या घरांत चाकरी करतात आनी आपली एक्सटेंशनां मेळटा. हांव कितें म्हणटा प्रमोद सावंत सरकाराक, तुका जर एक्सटेंशन दिवपाचेंच आसा न्ही, कित्याक ऑफिसरांक एक पिवन आसा, LDC आसा, अकावंटंट आसा, गव्हर्मेंट सर्वंट सगळ्या तितल्याच प्रामाणीकपणान काम करता, तांकां एक्सटेंशनां दी न्ही. हांव गोंयच्या सगळ्या म्हणटा तशें गव्हर्मेंट एम्प्लॉईंक सांगता, घाला एक्सटेंशनां, पळोवया प्रमोद सावंत दिता काय म्हणून. हे ऑफिसर जे पळय हांची पोटां भरतात हांकांच एक्सटेंशनां दिता. गोंयचे रस्ते पाड पडल्या, WRD तर सामकें कामान ना, अशे ऑफिसरांक तुमी एक्सटेंशन दिता. मागीर हांव प्रमोद सावंताक सांगता, कर उपकार करता मरे हांचेर, सगळ्यांचेरूच उपकार कर आनी 60 वर्सां रिटायरमेंटाक करनाका, डायरेक्ट 70 वर्सां कर. ना जाल्यार हे ऑफिसर आसा पळय मरसर ते खुर्चेर दवर तूं. आज यूथ आमचो बेकार पडला, हांगा युथाक जॉब ना आनी तूं हे मर्जीतले ऑफिसर आसा जे तुमकां चिरी मिरी दिता, हांकां एक्सटेंशनाचेर एक्सटेंशनां दिता. आतां तुवें पळयलां सगळे जाण तुमचे पांय धुतात आनी एक्सटेंशनां घेता. एक तरी एक्सटेंशनां बंद कर, ना जाल्यार गव्हर्मेंट सर्वंटांक सगळ्यांक सांगा एक्सटेंशन घाला, आपूण पास करतलो म्हणून सांग.